इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. इस्रायला कोडें झूज. चॅप्टर 16. आसाच्या राजवटकेच्या 36व्या वर्सा इस्रायलाच्या राजा बाशान जुडाचेर आक्रमण केलें आनी जुडाचो राजा आसा हाचे लागीं कोणेंच संबंद दवरिना जावंक ताणें रामा नगर बांदून हाडलो. तेन्ना सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या तशेंच राजमहालाच्या बांदाऱ्यांतलें रुपें आनी भांगार काडलें आनी दमास्कांत रावतल्या सिरियाच्या राजा बेन-हादादाक असो संदेश दिवन तें धाडून दिलें. तुज्या बापाय आनी म्हज्या बापाय मदें आसलोल्या कोरारा भाशेन म्हजें आनी तुजें मदें कोरार करुया. पळय, हांवें तुका रुपें आनी भांगार धाडलां. म्हजे सोशिलो कोट सोडून वचूंक इस्रायलाचो राजा बाशा हाचे लागीं केल्लो कोरार मोडून उडय. बेन-हादादान आसा राजाचें सांगणें आयकलें. ताणें इस्रायल देशाच्या शारांचेर आक्रमण करचे खातीर आपल्या बोलवंत फुडाऱ्यांक धाडले. तांणी इजोन, डॅन, आबेल-माय आनी नाफ्तालीची पुरुमेंताच्या शारांचेर गुरी घाली. जेन्ना बाशान ही खबर आयकली तेन्ना ताणें रामा नगर बांदून हाडपाचें काम बंद केलें आनी आपलो वावर थांबोवन दिलो. आसा राजान आपणा बरोबर जुडेयांत रावपी सगळ्या लोकांक घेतले. जे फातर आनी लांकूड बाशा राजा रामा नगरांतले किल्ले बांदूंक वापरतालो तें सगळें जुडाचो लोक घेवन गेलो. ते फातर आनी लांकूड घेवन आसा राजान जेबा आनी मेजपा बांदून हाडले. त्या दिसांनी जुडेया देशांतल्या राजा आसाशी हानानी नांवाचो एक बाखणार आयलो. ताणें राजाक म्हणलें, तुवें सर्वेस्परा देवाचेर न्हय पूण सिरियाच्या राजाचेर तुजो विस्वास ठेवलो देखून सिरियाच्या राजाची फोuz तुज्या हातांतली सुटून वेतली. कुशीत आनी लिबियानी फोuz orixtt न्हय आसली? तांचे लागीं mezunk zaina तितले रणगाडे आनी ghoddesvar नासले? अशें आसताय तुवें सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलोय देखून ताणें तांकां तुज्या हातांत घालीं. सर्वेस्पराची नदर आख्खे पृथ्वेचेर पडलोली आसता. सगळ्या काळजान आपणाक सोडटल्यांक तो घोटाय दिता, पूण असलें कोत्तूब आदारून तूं पिश्या भाशेन वागलोय देखून ह्या फुडें तुका सदांकाळ झुजाक फुडो करचो पडटलो. हें आयकून आसा बाखणाराच्या रागान भरलो. ताचो राग इतलो चडलो की ताका त्या दिसांनी ताणें बंडखणींत घालो. तशेंच आसा राजान लोकांकूय पिडापीड दिली. आसाचे राजवटकेचो शेवट. आसा राजाचो इतिहास सुरवात ते शेवट मेरेन जुडाच्या आनी इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकांचेर बरयलोलो आसा. आपले राजवटकेच्या 39व्या वर्सा ताच्या पांयांक एक पिडा जाली. ही पिडा एकदम गंभीर जाली. हे पिडेंत ताणें सर्वेस्पराची न्हय पूण वैजांची बूद घेतली. आपले राजवटकेच्या 41व्या वर्सा आसा मेलो. खेरीत कोळेन मिसळ केल्ल्या वेगवेगळ्या परमळां भरलेले प्रेताचे काशींत ताची कूड घाल्ली आनी दाविदाच्या शारांत आपणा खातीर कांतोवंक लायलोल्या समाधींत निखेपिली. आनी ताका मान दिवंक तांणी ताचे पासत व्हड उजो केलो. देवाचें उतर 1.